नमो नमो जेजू ख्रिस्ता हुंड्यार रूपाली पोनाच्या नमो नमो सडवंदारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या नमो नमो जेजू ख्रिस्ता हुंड्यार रूपाली पोनाच्या नमो नमो सडवंदारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय देव पडली पण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या वयना येवन तूं आमचें खाण जाताय आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता हुंड्यार रूपाली पोनाच्या नमो नमो सडवंदारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या जिणेचे सूख तुका सांगोंक आयल्या तुजे तांबूसोण आशेवन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये नमो नमो जेजू ख्रिस्ता हुंड्यार रूपाली पोनाच्या नमो नमो सडवंदारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या आचरण केले असता आज आमच्या सर्व आत्मा निर्माण होगाले असता अदीस आमकां वंत राहणं देवान दिलो जावन आसा आत्म्याक देव मागता आसतना तो 2 रुपयाचो जेजू संपवतना ताका जाय जाल्यार वरते दायज दिव दी लागीं सरता सम्या साकप तुजी घडसण ह्या संवसारांत आसचे आमी आमच्या जिवितांत मेळिल्ली आवती बऱ्या तरान करचो वापर तर पवित्र तुका भगवतपणात लागीं सरोंक आनी त्याच त्या सत्याच्या जिविताच्या वाटेक पावोंक आमकां तूं पावोंक लागीं सरतांव सोम्या सांगतांव तुजी घोडसाण तुजे सगळी रावून विसरतांव जिणे घोडसाण साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेजू ख्रिस्ता हुंड्यार रूपाली पोनाच्या नमो नमो सडवंदारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या Alleluia, 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 Alleluia.
वंदन तुका स्तुती तुका जे तू आमच्या इष्टा जीविताच्या उद्या जीविताच्या दत्ताला जीविताच्या सरी आराधना तुका वंदन तुका स्तुती तुका जय जय तुका वंदिता तुका श्रेष्ठा तुका आतुकार तुका वर्गा नित्य स्तुती करता तुझ्या मंदिरा मुखार तुका सर्वांचा सदा तुझ्या नावाना तुका कीर्तन गायता सदा देवांचो देव तो राय सोरा आमचो सर्वद्वेदान प्रतिस्पर्धी ससनतो देव ससांची असो जे तो सामने आमच्या जीविताच्या जीवात सामना जेसो किती साधन आमच्या सगळ्या जीविताच्या स्त्री आराधना तुका वंदन तुका स्तुती तुका जय जय तुका वंदिता तुका श्रेष्ठा तुका नावार्था तुका होगोळसेता तुका दिन वाजता तुझ्या नावाची महिमा जा तुझ्या नावा पदविता हालेलुया 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 आमच्या कळसांत आमच्या जीवनात आमच्या कुडीत आमच्या आत्म्यान कितें सगळी ती कोटसाण आसा रे ती विसरून संपोवन तरान दूर काडून तुजे लागीं आमी मागता आसतना वर्त्या कळसांत खऱ्या मनान तुजी सेवा करूं आमी हांगा आसा तुजे सांगात आमी एक जावं आसा तुवें म्हणलें दोतरां एक जावं म्हणजे थंय रावल्यात तरी टेस्ट पळती जाल्यार बरेंपण तुमचें थंय आसतलें नाजाल्यार बरेंपण दिवच्याक आयलो जेजू आमच्या मुखार आसा त्या जेजूक आमी नामान करुया नमस्कार करुया तकली बागोवन सरपडोन आराधन करुया आमी उबी रावया मगाची देवाच्या वर्त्यापणांत आमी हजर जाली देवाचे वर्ते बरेपण ताणें आमकां दिल्लें आसता तेच्या बरेपणांत आमकां वांटिली जावंक ताणें आपयलें जावन आसा आनी ह्या जेजूच्या वर्त्या मोगांत ताणें दिल्लें सगळें बरेपण आमी वाखाणून वाडून तेच्यात मोगांत बरोवंक आमचें तें वर्ते समाधान शांती आमकां आज भोव गरजेची जावन आसा कालच्या दिसा 24 वरां आमी बेंगलोरच्या आर्चडिओसीसांत सगळ्या इगर्जमाते खातीर सगळ्या राष्ट्र खातीर आनी सगळ्या आमच्या राज्या खातीर मागता आसतना इतले विणवण्यो वळोवन आयिल्ल्यो की ह्या विणवणी तरी जायते जाणां म्हणा लागलीं असलें बरेंपण देवान आमकां केलें जाल्यार खंडीत जावन आमी शांती समाधानात जियोंक जातालें तसलें शांती समाधान तो आमकां दिवच्याक आयला आनी आमच्या सांगात तो आसा तेंच शांती समाधान आमकां मेळो म्हणून ताची इच्छा जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तेंच शांती समाधाना खातीर आज आमी मागता आसतना आमचो उलो जावं दी सोम्या आमकां शांती समाधान दी सोम्या आमकां शांती समाधान दी आमच्या घरांत आणि आमच्या कुटुंबाच्या सद्यामध्ये सोम्या आमकां शांती समाधान दी आमच्या शेजारामध्ये सोम्या आमकां शांती आमच्या समाधान दी इष्टमंत्रामध्ये सोम्या आमकां शांती समाधान दी आमच्या धैर्यामध्ये सोम्या आमकां शांती समाधान आमच्या दी दुश्मनामध्ये सोम्या आमकां शांती समाधान आमच्या दी वाड्या आणि पिळकाच्या मध्ये सोम्या आमकां शांती समाधान आमच्या दी कामाघरामध्ये सोम्या आमकां शांती समाधान दी आमच्या अख्ख्या इगर्जमातेमध्ये सोम्या आमकां शांती समाधान दी आमच्या राज्याच्या सर राजकीय पुढारीमध्ये सोम्या आमकां शांती समाधान दी आमच्या पिळकाच्या सर संघ संस्थांमध्ये सोम्या आमकां शांती समाधान दी आमच्या राष्ट्राच्या हर एका राज्यामध्ये सोम्या आमकां शांती समाधान दी आमच्या राष्ट्राच्या हर एक मंत्रेमध्ये सोम्या आमकां शांती समाधान दी आमकां नासमताची उतरां हेरांनी उलयतना सोम्या आमकां शांती समाधान दी आमकां हेरांतून अपप्रचार आयकोंक मेळटना सोम्या आमकां शांती समाधान दी आमकां हेरांनी सांडून घालतना सोम्या आमकां शांती समाधान दी आमच्या गरजे आकांतांत हेरांनी आमकां सांडटना सोम्या आमकां शांती समाधान दी आमच्या पिडेशिऱ्यांत कश्ट जाना सोम्या आमकां शांती समाधान दी आमी आर्थीक चलवणेंत कश्ट जाना
असताना सौम्या आमकां शांती समाधान दी. आमच्या आत्मिक सुखी धाडीत सौम्या आमकां शांती समाधान दी. आमच्या बेसाच्या कायद्या आणि जबाबदारीत सौम्या आमकां शांती समाधान दी. आमच्या पुत्राने सौम्या आमकां शांती आमच्या समाधान दी. करण्याने सौम्या आमकां शांती आमच्या समाधान दी. साल समकाणेत सौम्या आमकां शांती समाधान दी. आमच्या संतोषान आणि दुखांत सौम्या आमकां शांती समाधान दी. आमच्या एकसुरपणांत सौम्या आमकां शांती समाधान आमच्या दी. निराशपणांत सौम्या आमकां शांती समाधान दी. आमच्या शांतीत सौम्या आमकां शांती समाधान दी. आमच्या सगळ्या झुजांत सौम्या आमकां शांती समाधान दी. त्यांचं शांती समाधान दिवंक आयलो जेजू आता आमच्या मदगात असताना स्तुती आम्ही गावया, कीर्तन आम्ही त्याच्या खातीर गाजवया. आणि या गीताद्वारे आम्ही संपवताना जेजू सांगता एक जावन जिवंक अत्रेकतना जेजूच्या वर्ते म्हणून आमच्या सगळ्या कुडीत तकलेता तळयोपर्यंत हातांनी पायांनी आमच्या सगळ्या कुडीच्या हरएका सांद्यान हरएका विश्वांनी आम्ही जेजूचे वर्ते म्हणून वर्णूक साकया. कित्याक ताणें दिलें तें बरें म्हणून सदांच तो दिता, सदांच तो आमच्या खातीर हर एका घडये म्हणल्या बरी आमच्या सांगता तो जियोंक आशेता. तेंच बरें म्हणून आतां आमी स्तुती होकलाप करून गावया. Page number 90, B40. तो सगळे आमकां पळयता, तुज्या हात उस्तर तो आमकां पळयता. येसु करयो तिहारो, येसु करयो तिहारो, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು, ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು, ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. भुरग्यांक तो आसा पळयता, कश्टांत जाल्यार एका भुरग्याच्या पळयता. तुझे मागणे तुझे प्रार्थन वरत्या तरान त्या जेजू लागीं वरता आसतना खंडीत जावन आमचो ताळो तो आयकतालो. आनी आमच्या ताळ्यांत आसले उणेपणो, आमच्या ताळ्यांत आसली ती बेजाराई, आमच्या ताळ्यांत आसले ते कश्ट, आमच्या ताळ्यांत आसले ती विदोळी, हे सगळें तो समजून घेतलो. आनी आमच्या दुखांत आमकां जाय जालें धैर्य तो भरतलो. दुःखाच्या वेळेली धैर्य वा दुःख ದುಃಖದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವ ತುಂಬುವರು, ದುಃಖದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವ ತುಂಬುವರು, ನೊಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವ ಕರೆಯಲು ಆಶಣದೆ ಬಂದು ಕರುಣಿಸುವ, ನೊಂದಂತ ಸಮಯದಿ ಯೇಸುವ ಕರೆಯಲು ಆಶಣದೆ ಬಂದು ಕರುಣಿಸುವ, ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು, ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. तुझे ते असले ते दुःख, तुझे दुःख हे सगळे तो पुसून टाकता. कितले कष्ट आयल्यार म्हाका जीव नाका अदेलो तरणाटो मेसेज घाल म्हणटा. म्हाका जीवन नाका कितें जाता म्हण कळीत ना.
त्यावेळेला रावणाला सांगले तुझे कष्ट किती म्हणतो सांगे आणि त्यावेळेला तो म्हणा लागलो हांव सांगता सांग जेजूक सांग म्हाका समजला सांग खंडीत जावन तुवें सांगतालो तुजे कष्ट कितले आसले तो निवारतलो अलेक्झांडर म्हणलो भुरगो संपूर्ण तरान आपल्या जिवान जेजूच्या वरत्या मोगान व्हरून त्या जिवितांत कोरोना जावन भायर येयलो त्या म्हाका आर्गांनी म्हणटा देवान म्हाका जायते बरें केला सगळे कष्ट म्हजे कांड ताणें उडयल्यात आनी तोच जेजू आमच्या सांगता आसा कण्णीरेला वरसी खण्णते कायुवारे ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಕಣ್ಣಂತೆ ಕಾಯುವರು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಕಣ್ಣಂತೆ ಕಾಯುವರು ಕಾರ್ಮೇಘದಂತೆ ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ಕರುಣೆಯಿಂದಿಸು ಕಾಯುವರು ಕಾರ್ಮೇಘದಂತೆ ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ಕರುಣೆಯಿಂದಿಸು ಕಾಯುವರು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಮನಕ್ಲೇಶ ಬಂದವೇ ಮನವನ್ನು ಕುಡಿವರಿಸಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯ ಶರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೈಸುವರು तुझ्या कुडीत तुझ्या जीवनात तुझ्या तकलेत तुझ्या काळजात तुझ्या मोगाची मरण पावन आज जायती दूख तुका फक्त सांगरो कोरोना वेळार मरण पावल्याक सारखी माती दिवंक तुझे धांवनो नाच जाला सांग पुरो तुझ्या कुटुंबात तुझी आवय बापूय तूं ल्हान आसतना गे ह्या व्हड जाल्या उपरांत ती सरता आसतना तुका जाली दूख तुजी तो ओन भुरगीं सरता आसतना तुका जाली दूख तुझ्या घरच्या समारा तुझ्या सैरधैर्यामध्ये असली तुझ्या मोगाची मनशां सरता आसतना तुका जाल्ली दूख ही सगळी आज सोसून व्हरक ताका जाय जाली बुजवण दिवंक जेजू आयिल्लो तुका जाय जाले सकत तो दितालो मनक्लेश बांधवेले बलवन्न कोरुवारिसु ಕ್ಲೇಶ ಬಂದ ವೇಳೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವರಿಸು ಮನ ಕ್ಲೇಶ ಬಂದ ವೇಳೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವರಿಸು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೈಸುವರು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು Jesu,
एक बरें देणें आमच्या मरण पावल्या भावा भयणीक तांच्या खातीर आमी मागचे. जायते राजांवां उलयतात कित्याक तांचे खातीर मागत जाय. हे आसात की गेल्यात की मेल्ले क्षण मनीस नापयस जाता कुडींत मात्र आत्म्यान नापयस जायना आनी आमच्या मोतींत नापयस जायना. एकोदळ तशें नापयस जावचे तर आमी ताका आमच्या फायद्या खातीर आनी युजा खातीर मात्र उपाय केल्ले म्हूण आमी समजून घेवया. हर एक मनीस मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवाचें विशिश्ट योजन घेवन येता. हांव जावं दी, तुमी जावं दी. थोडे बुडी जेवसाच्या विदवळीक लागून थोडी ह्या विशिश्ट योजनांतून पयस वतात, पयस सरतात. देवाचे निर्मणे न्ही ते. जायते जाण म्हणचे आसा देवान कित्याक सोडलें ताका वचोंक. देवान तुका आनी म्हाका जायते स्वतंत्र दिलां, जायते फ्रिडम दिलां. ना तर आमी म्हणटा आसले आमकां बांदून घाला देवान. ना, आमकां ह्या संवसारांत आपुरबायेच्या जिवान जियोंक जायते फ्रिडम दिला मोगाचें. त्याच प्रमाणे आमच्या सरिल्ल्या बावड्डा खातीर आमकां मागोवंक इगज मदेन एक व्हडलो दीस दिला. हो दीस आयचो नोव्हेंबर 2 तारीख. कित्या खातीर आमी ह्या बावड्डा खातीर मागत जाय म्हणच्या पयलें तुमकां देवाचें उतर अशें म्हणटा. देवदूताच्या कृत्यांतले 4थो अध्याय आमच्या मुखार अशें उतर दवरता. पेत्रू आनी जुआंव अशें लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक, देवळाचो कारभारी आनी सादुसेव तांचे सरसी आयले. ते लोकांक शिकयताले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचे पुना जिवंतपण ते परगट करताले देखून तांचेर ते रागान पेटले. मेल्ल्यांचे पुना जिवंतपण ते परगट करच्या खातीर ते रागार पेटले. तांणी ताका धरलें आनी सांज उतारलेली देखून रात फाल्यां जायसर बंदेन दवरलें. तरी तांचे शिकोण आयकल्ले जायते जण सतमानूंक लागले आनी दादल्यांचो संख्यो चड उणें 5,000 आसलो. देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयलें आनी खंयच्या संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये आनी शिकोवण दिनाये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली. पूण पेत्रून आनी जुआंवन तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचें सामा, देवाक आयकुचें प्रास तुमकां आयकुचें सामावे हें तुमी समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावोंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यार निती सभेच्या साद्यांनी तांकां बरें बेश्टयलें आनी वचोंक सोडलें. तांकां शिक्षा लायते म्हळ्यार लोकां निमती खंयचेय पाट तांकां मेळ्ळी ना. लोकां निमती खंयची वाट तांकां मेळ्ळी ना. कित्याक घडलेले संगती पासत सगळो लोक देवाक होगळाप दितालो. असरी आनी गूण जाल्लो तो मनीस 40 वर्सां प्रास चड प्रायसो जावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोन्ही आमच्या हात कवच करूया मोगाचें नांव. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घ्या दिया, दोकलाम दिया. जेजू का व्हरत्या ताळ्यान व्हरत्या तुमच्या काळजाच्या गुणायेतान ह्या वेळार जेजूचें सगळें बरेंपण आमी वांगडया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, जेजू, जेजू. जेजूचें नांव, जेजू आम्हाला रगत सगळें आमच्या खातीर ताणें वरयल्लें जावन आसा. त्या नांवांत आसा सगत, त्या नांवांत आसा सुटका, त्या नांवांत आसा पनपास तुटून पडची सगत. त्याच वेळार जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायत्या जाणांनी तुमी आज मिसां दिल्या जावं पुरो. जायत्या जाणांनी तुमच्या मोगाच्या मरण पावल्या मनशाचो उगडास काडला जावं पुरो. हें खरें वाचपी मरण पावलो मनीस कूड मात्र ताची हांगा नास जाता शिवाय ताचो आत्मो आनी ताचो उगडास नास जायना म्हण हांवें सांगलें जावन आसा. कित्या खातीर आमी आज मरण पावल्या खातीर मागता. ह्या तांच्या पोटा लागीं वचून वाती पेटयता, तांचो उगडास काडटा, तांच्या पोटा लागीं वचून आजसण मागता. कित्या खातीर हें
हे गरजेचें गी पण हांवें पळयलें जाल्यार पडटात रेतेर दिता आसतना एक दीस सदांच 50 वर्त्या प्रायेची एक काजरी जोडे म्हजे लागीं येयलें आनी ती म्हणा लागली आमची आवय बापाय मरण पावल्यान ते नोव्हेंबर म्हयन्यांत येता ती आयिल्ली हांव थंय आसतना आमची आवय बापाय मरण पावल्यान फादर तांकां मीस दियागी म्हळ्यार आमकां बें दिसता देवा हांव पयले फुडें आयकोवचें म्हळ्यार हांवें जाय सांग कितें सांगोंक आसा कित्याक बें दिसता म्हण तुमकां सांगता फादर आमच्या घरा आयिल्लो एक मनीस आमचें घर पळोवन आनी तें आसलें पटें पळोवन तो म्हणा लागलो ही कोण दोगां जाणां म्हणा लागलो हे म्हजी आवय बापय म्हण सांगलें बायलेन आनी 2 पटे आसले ते म्हज्या घोवाच्या आवय बापायचे ती कोण ती म्हजी आवय बापय ताका ताणें विचारलें ताचो उडास येता की तुमकां स्वप्नांत म्हण येतात की सांगलें सबारपटी ती स्वप्नांत येतात आमकां आमच्या स्वप्नांत आसतात आनी त्या वेळार त्या मनशान आमकां सांगलें फादर हे पोटे दवरिल्ले देखून रातीर ती मेल्ली मनशां पोट्या भितर रिकतात आनी तुमकां त्या देखून स्वप्नां पडची तर कितें करचें म्हण ताणें विचारल्याक हे व्हरून खंय म्हणी गटारांत घाला तुमी कितें केलें म्हण विचारलें मागीर कितें करचें फादर बें दिसलें व्हरून तें लागीं ती एक गटर उदक वळटालें तातूंत घाल्यात फादर हांवें म्हळें ती कोण ती आमची आवय बापूय फादर कित्याक ताका दवरलें ताचो उगडास येतना ताका पळया म्हूण दवरलें पूण कित्याक ताका उडयलें त्या मनशान सांगलें न्ही रातीर येतात त्या देखून आमकां स्वप्नां पडची म्हणून तें बें दिसलें फादर फाटी रेतेरी जावन गेल्ल्या उपरांत खंय म्हणी ताचे पोटे आसात तर वसा स्टुडियो वचून ताचे 2 वाटे व्हडलो करून एक बरें फ्रेम घालून मुखार दवर आयल्यार येवनी जीव आसतना तुका बें नातलें ताचें आतां ती मेल्ले उपरांत घालें गोमट्या धरता ते तुज्या म्हळ्यार ना फादर तशें न्ही फादर ताणें सांगलें जाल्यार आमकां कितें जालें म्हूण कळना आज आमकां दूख भोगता हांवें म्हळें आमची मरण पावली ती कोण आमची मरण पावली ती आमची मोगाची जांगूर आवय बापाय जांगूर भुरगीं जांगूर आमची भाव भयणी आयची परिस्थिती इल्ली दुसरी जाल्या कोणात मातये घाला इल्लो उपरांत आमी मासा मारता पूण पयलींची परिस्थिती तशें नातली मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मरण पावल्ल्या घराक वचून हर एकल्यांनी ती दुखाची पेज जेवन बुजवण करून त्या मनशाचें बरेंपण त्या मनशा खातीर मागचें तेजें बरेंपण वाडोवचें जायतें आसलें तशें म्हणून ताणें कांय बातकां करून आनी म्हणणें केल्यार जावं पुरो पूण तो मनीस आमचे सांगत आसतना त्या मनशा देखून आमचें जिवानी कितलें आपुरबायेचें करूंक तो सांगलो हें आमी चिंतूंक जाय एका वेळा ताणें करूंकच ना मनशा सैमांत तो संवसारांत जियेत आसतना देवाचें एक योजन ताणें संपूर्ण केल्लें जावन आसा ह्या संवसारांत आतां हांचे खातीर आमी कित्याक मागत जाय पयले रिजान जावन आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचो मरण पावलो मनीस निट्ट सर्गाक वयच्या तितलो पवित्र न्हय निट्ट सर्गाक वयच्या तितलो नितळ निर्मळी न्ही हांव जावं दी तुमी जावं दी कोणीय जावं दी हर एकलोय पातक करता त्या देखून ताची पातकां बगसल्या शिवाय ताणें सर्गार वयच्या बरी ना आनी पातकां बगसचें तर ताका आसा आमकां क्रिस्तांवांक कातोलीक क्रिस्तांवांक पुलकत्र थंय आमचें प्युरिफिकेशन जावचें म्हणून आमी सांगता आनी अशें म्हणटात की थंय आमचें तें आसलें पातकाचें सारो तो मोडन काडना उमटोन आमकां नितळ निर्मळ करूंक आसलो जागो म्हण सांगतात आनी ते आमचे भावार्थ आमचे बातयेन आमच्या वडिलांनी आमकां शिकयले ते इगज मातेचें सत आनी अशें आसता हे आमी संपंतरा सर्गाच्या दायजाक पावचे तर नितळ निर्मळ जावंक आमकां आसलो एक जागो त्या देखून एकचणे आमी सर्गाक वेता म्हणून सांगोंक जायना मेल्लो मनीस निट्ट सर्गाक गेला म्हूण सांगोंक जायना दुसरें रिजन कित्याक आमी आमच्या मेल्ल्या पासून मिसान येवची
कित्याक आमच्या मेल्ल्या बसोन मागचें कित्याक तांच्या खातीर देवा लागीं विनंती करची की म्हळ्यार सरिल्ल्या बाबडताचो आत्मो आत्ताच 11 वरार वयर वता म्हण सांगूंक जायना, 12 वरार वयर वता म्हण सांगूंक जायना, 1 वरार तो देवा लागीं वता म्हण आमकां सांगूंक जायना. Salvation is the work of God. म्हजें आनी तुजें न्ही. त्या देखून देवा लागीं तो असो आत्मो देवान केदाळा तो भितर घेवचो, घेतना ताका सरकीचे दायज फावो करचें. ते देवाक सोडले मात आनी देवा पुताक सोडले मात्र आमकां न्ही. त्या देखून ताचें सर्वस्व जावं दी म्हणल्या खातीर आमी मागचें आनी आमी मागता आसतना आमच्या मागण्याचो फळ जावन तो मनीस सर्वस्व पावतलो म्हणल्यार आमची ती पातयणी आनी तस जाल्यार पावडटात आमी आज जियेत आसतना आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी कसर आमी मिसा भेटोवची, मागचें, चिजवाकी विनंती करचें. तांच्या खातीर सश्टाचो विशय दी ताका आनी तुज्या परसळांत ते परसळ दी म्हणून हांव मागचें जावन आसा. आनी तिसरें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कितलोय आपूट जावं दी, कितलेय वणी ताची पातकां आसूं दी, एक घडीभर ताणें ते कश्ट सोंसून ताच्या पातकान हांव मेकळें जावन सरकार आसात रिक्त आसतना सांता भक्ताच्या सालींत ताणें एक जावच्याक सांता भक्ता सांगता ताणें मेळोन सांता भक्ताचेच तो जागो घेवच्याक आमी मागचें जावन आसा. टू बी इन द लायन ऑफ सेंट्स म्हणटा आमी. त्या देखून सांता भक्त म्हळ्यार सामान्य मनीस ते आमचे जगात ते आसले, ह्याच संवसारांत जियेले, ह्या संवसारांत व्हड जाल्ले, ह्या संवसारांत भोव वापरपाचे पवित्रपण तांणी आपणायलेले आनी प्रत्येक जावन तांचे कुडी रक्ता मांसाचे वंदवण्यो सोडन देवा बापाचो व्हरतो मोग करण, त्या प्रमाणे ते सर्गाच्या राजांत आज संत भक्ताच्या सालींत बसुल्ले जावन आसात. आनी आमची भावार्थी जायते जाणां आमचे आवय बापाय भोव वापरपाच्या मागण्याची भोव पवित्रपण सांबाळिल्ली. एकच एक उपादेश मोठ नासतना जायते बरी जिवान जियेल्लीं आसात. हर एका सदां म्हळ्यार हर एका आयतारा कितले कश्ट आयल्यार अन्न उदक आपट नासतना मिसाच्या बलिदानां भागीदार जावन ते सगळे सक्रामेंत प्राचित असो क्रिस्त प्रसाद काळा काळाक म्हणल्या बरी घेवन वापरपाची जिणे जियेल्ली जायतीं जाणां आमची मोगाची आसात. आनी ही तेच सरकार आसात जेजू सांगता सांता भक्ताच्या सालींत बसोन आमच्या खातीर विनंती करून मागताले म्हण आमी पातयेवचे जावन आसा. आनी ह्या खातीर सांता भक्ताच्या सालींत आनी वेच्या खातीर कशें एका सांताक बिहायंड बायड ह्या भाग्यवंत जो आसलो सांताच्या पत्वेक वेच्या खातीर आमी मागता की त्याच प्रमाणे आमच्या मोगाच्या मनशांनी त्यात शांतीपणा वेच्या खातीर आमी मागचे जावन आसा. हे 3 रिजनां खातीर आमी आमच्या मरण पावल्या बावडटा खातीर मागचें. आनी अशें आसता ह्या मनशाचो उगडास आमी सदांच काडचो. कित्याक आमी सांता भक्ताचो उगडास तांचे भितर पळयता आनी तांच्या बरी आमी जावच्या बेसाडटा, तांचे देखी बरी जिवनांत आमी भागीदार जाता. When we encounter the saints, we need to lead a life according to that saint. हें आसता आमचे मोगाचे मरण पावल्ली तांच्या वर्त्या उगडासान आमी जियेत आसतना तांचे बरेपण, तांचे बरेपण, तांणी केल्ली कार्यां, तांचे उदारपण, तांची बरी खरी सरळ दपळी भाग्यवंत पवित्र जिणी आमी आमच्या जीव दोळ्या मुखार हाडून ती जीण येत आसलें बरेपण सगळें आपणावंक त्या खातीर आमी ताचो उगडास दवरचो जावन आसा. विसरोन सोडूंक न्ही, विसरोन सोडून ताका बगलेक दवरूंक न्ही. कोणीय जावन मोगाचें न्हू, आमच्या मोगाच्या खातीर आमी मागचें. ह्या सरसरिल्ल्या पावडट्यांक विशय दिवचो जावन आसा जेजू. वायलो जावन आसा आमचे नाश जायना जावच्याक, आमचें प्युरिफिकेशन जावन आमी संपूर्ण तरान सर्वस्व बक्षाक. त्या देखून पाप आमचो आमी नितळ निर्मळ जावच्याक आमचें प्युरिफिकेशन करणंत आसता. तर आमची सरिल्ली पावडटी तांच्या पासून आमी मागया.
तांचे पासत आज विनंती करूया तांचे बरे गुण ताचे देखी बरे जिणे जेजूच्या आवडत्या मोगान ती जियेली आदर्श कुटुंब बांदूंक ती सकली आज तुज्या मुखार आनी म्हज्या मुखार ती नांगतरी जायती आमच्या मोगाची वेकी मेल्यान जावं पुरो ल्हान प्रायर मध्य प्रायर मेल्यान जावं पुरो उत्तर प्रायर मेल्यान जावं पुरो नानंतरच्या मरणाक ते बली जाल्यान जावं पुरो पूण म्हजे आनी तुजो कायदो इतलोच मोगाचे न्हू हाचे खातीर आमी मागची हाचे खातीर आमी विनंती करची सोम्या ताका त्या संस्थाच्या विश्वाक तूं पाव कर तुजे सांगाता तूं ताका एक कर पेद्रू आनी सुवाव जेजूच्या पुना जिवानपणांत मेल्ले भागीदार जाताले म्हणून तांणी ते देवाची सुवार्थ परकाट करतना जायते जाण चिडले कित्याक तांणी ते चिंतूंक ना क्रिस्ताचे पुना जिवानपण आम्हा सर्वांकी नव्या जिविताच्या वाटेक एक आदर्श आणि आम्ही त्याच पुन्हा जिवानपणांत जियोवच्याक हर एक घडी ह्या संवसारान मरण पावतल्या कशें आमी आमचे ते येवचे कश्ट पूर्ण करून आमचे ते येवचे पिडेचे दूख सोसून आमकां कितेंय अन्याय जाता आसतना हेरांक अन्याय करिनासतना न्याय नितेन बोगसाण्याचें माया मोगाचें शांती समाधानाचे बाबार्थाचे आणि दयाळ्याच्या करण्याचे जिवांची येत असताना आम्ही सोम्याक लागीं सरतल्या ह्या संवसारा इल्ले 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 मरतल्या देवाच्या वर्त्या मोगाक भागीदार जातल्या तर असलें बरेंपण तो आमकां दिता आसतना आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीकी तेच संत भक्ताच्या सालीत एक खरें आमच्या खातीर जायती देणी विनवणी मागून धाडूंक आणि त्या संत भक्ताच्या सालीत आमच्या मालगाड्यांक आमच्या पयल्या मरण पावल्या हर एक लागीं भागीदार तूं करता आसतना पवित्र आत्म्याची सगत मागून घेवया मोगाचे नांव पवित्र आत्मो आमकां सर्वांकी ह्या संवसारांत जीव आसल्यांक मरण पावन त्या संवसाराच्या वाटे लागल्यांक सर्गाच्या दायजांत विशय घेवच्याक हर एक लागीं ताची गरज आसा आणि असल्या पवित्र आत्म्याची सगत आतां कताराद्वारे आमी मागून घेवया Page number 138, D6. देवाच्या पवित्र आत्म्या मोंचेर देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या मोंचेर देवोन पीडा मानसिक वत्तड कोडीचे धोको आणि त्याचप्रमाणे काळजाचे दडदडे आणि काळजाचो उद्वेग काळजाचे आंतरिक गायी आणि काळजांत असले तरेचे भेग हे सगळे कांडोडो तुजे लागी मागता सोम्या ह्या भुरग्यांच्या कुडीच्या पिडेंत ताका आदार दी जावं बरो कॅन्सर ट्युमर एड्स जावं बरो किडनीचे प्रॉब्लेम लिव्हर प्रॉब्लेम त्याचप्रमाणे हाडाची पिडा त्याचप्रमाणे सिरेची पिडा रक्ताची पिडा हेर मांसाची पिडा असल्या सगळ्या पिडेंत तुजो अधिकार चलय त्याचप्रमाणे तकलेची पिडा तकलेंत उणें पडप त्या प्रमाणे तकले थोडे सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर असले दूख असल्या सगळ्यांकी
संपदरान तुझ्या मोगांत वर पवित्र आत्मा तांकां गुण करू दे. देवाच्या पवित्र आमचेर देवोन ये. देवाच्या पवित्र आमचेर देवोन ये. सचिकर दैलाभर जाणवाय दी भक्तीभर. देवाच्या पवित्र आमचे देवोन ये. देवाच्या पवित्र आमचे देवोन ये. सर आमच्या सगळ्या बाबतीत आम्ही मागता असताना आमचे जिणे मोगाचे माईपासाचे जाऊन दी. गणेशाती समाधान तुमच्या सर्वांचे तो देव उतरदी आणि माया मोगाच्या जिनोसान सुटसुटाई आणि उरूप आमच्या ते यतेश बाबान वतक देवाचे आशीर्वाद आम्ही मागया. दिव्य आम्ही पळया. त्या वडा संक्रमित वेळे गीत आम्ही गाऊया. Yedavoda Sacramento Sastanaman Koruya Purvilya Rupa Bodla Novyuriti Adaya Salvonvecha Askat Vishwa Bhavatache Bol Divya Zashe Baba Tashe Sputa Ullasani Stutiza Podvi Mahima Sasna Sasna Ekas Taryan Arsita Tuka Dogancha Spirita Samasami Navarta Amen. आमचे पासोद बापा सच्चा कामी देखील तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्व सोडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेव सदा Cursaso guro zurlo Bhagavon Padre Pio Baba Prakash Purit Krista Sarkya Amche Pasot Mar Baba Sacha Kami Dekhin Tuja Kristaचे कसते कुडीर वावून देवाची ओळख दिली मागण्यात प्राचितान जेजो वेगून
स्मरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोन पापा सज्जाक आमी देखीक तुझ्या संपियो आमा बसत विनंती कर क्रिस्तुच्या वचनाक आमी पोहोचोवचे खातीर देवा तुवें कापचे ह्या जाग संपाद पियोको तुझ्या पुताच्या कश्टाने एक विशिष्ट तरान वांटेले जावचे वर्ते भाग पाव केले ताच्या विनातेन कितें हांव वात्रे करून मागता ही करपा दाय कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक सांजची येवची आनी ताच्या जिवानपणाच्या मायमेन पावची करपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वथा आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आणि तुम्ही घेतल्यात सोदा आणि तुमकां मेळटले बडय आणि तुमकां उक्ते जातले आपणे हांव बडयता सोदता आणि मागता आणि ते म्हाका मेळाशें कर. प्रत्येक तरान 20 वर्सां जावन मारिया फेर्नांडीस जे मानसीक पिडेतांव सुटका मेळोवंक मागोन आसात एका भुरग्याचे कॅन्सर पिडाक गूण जावचे खातीर मागोन आसात सेल्ली बायेचें ऑपरेशन जाल्लें रिपोर्ट बऱ्या तरेन येवच्याक मागोन आसात कोर्ट केस संपूर्ण केस पंता पावच्या मागोन आसात एग्जाम बरोवचे भुरगे आपली एग्जाम बऱ्या तरेन बरोवंक जेचे ससाय मागोन आसता आनी त्याच प्रमाणे वायट करण्यानी आसल्या सर्वांक बऱ्या तरान फाटी हाड म्हणून मागोन आसात एकल्या बरें काम मेळोवंक आनी एकल्या बरें सांबाळ जो बडती जावच्या खातीर मागोन आसात आनी संपादीच्या मोगांत मेळिल्ल्या उपकारा खातीर एक भक्तीक आर्गां दिवन आसता आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मरिया कृपे मरिले समजे संगता श्रेमता तो सदैव सदैव पावल जगुश्चे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदा सर्वथा आमेन. हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुवें मागल्यार म्हजो सगळी सवाब तुमकां दितलो आपणे बापा कडेन तुजें नवें मागता तें म्हाका फावो कर. प्रत्येक तरान नवीन हाचे नेल्सनाचे सर्जरी नासतना हाची पिडा गूण जावचे खातीर मागोन आसात डिलिव्हरी नॉर्मल जावचे खातीर मागोन आसात कंपनींत बरें काम मेळच्या खातीर आनी जायते सांगात्या वावराड्यांनी बऱ्या तरेन जियोवचे खातीर कुटुंबांत बरो संतोश समाधान आसचे खातीर नांदी ताची केस बऱ्या तरान जावचे खातीर मागोन आसात एका युवकान चिनी बदलोवचे वसत शिकोवंक बरी जाणवाय 10 भुरग्यांक मेळचे खातीर दोळे संपतरान गूण जावचे खातीर वसी आनी हेर मागोन आसात त्याच प्रमाणे जिवनांत जायते निरासपण बगले 5 जाण बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसात पेंगटाची दूख आनी पाठीची दूख गूण जावचे खातीर तेगा जाणां मागोन आसात. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. कमान मरिया कृपे मरिले समजे सांगता श्रेमता तो सदैव सदैव पावल तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदा सर्वथा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुजे राव पाती येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजे उतरां सराशिनान आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. सर आमच्या ते खातीर मागया मोगाचें ह्या वेळा आमच्या कुटुंबांत बरेंपण लाभच्याक पिडेस्तांक जाले बरी भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया बरें जिवीत बरी भलायकी मेळचे खातीर 2 कुटुंबां मागोन आसात वेल्लें भांगर पाटी मेळचे खातीर मागोन आसात. त्याच प्रमाणे शरेल म्हणल्यार
बऱ्या तरान गांवांक येवन ताचो बांठेर बऱ्या तरान जावन ताका चरको भुरगो सल दिल्ल्याक देवाक ती आर्गां दिवन पाद्रीबेच्या त्या सवांत जायते फुडें आमी ताचे खातीर विनंती केल्ली आनी ताच्या परत्या मागण्याचो फळ जावन शबीतान येवन येदोळूच त्या बाळान जाल्लें जावन आसा ताचे कुटुंब सगळें देवाक आर्गां दिता आनी पाद्रीबेच्या वर्त्या मनान आनी मोगान सदांच ताच्या विनवणेक ताणें फळ दिल्ल्या खातीर उपकार वावरतात. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमके येवन तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. अमान बरे कृपे बरले समजे संगता श्री आमता तूं सदैव सदैव पावल तुजे खुशेन जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां सदां सुरता आमेन. जेच्या पवित्र काळजा तुजे रावपाक येता जेच्या पवित्र काळजा कश्टांतले दया दाखय नासतना रावचे तुका साथ दी. आमचे निर्भागी पातक्याचे तुजी काकूळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळ आवय काळजा मारिफात आमी तुजे मागची कृपा आमकां लाभय. आमाने काकुळीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृतान पुरवशा तुका आमी उलो मागता. आमी परदेशी वयची बाळकां ह्या दुकांच्या कोणाक आसता अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता. तर तो आमचे शकय हे तुजे काकुळ तुजे दोळे आमचे वर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशे सदैव पड तुजो आमकां दाखय. हे दाडी हे मोगाळी हे दोरबी आमकां सामजुजे जेच्या पस्क्या बापा आमा पसत विनंती कर. सांपियो आमा पसत विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो बापाय कालतो जावची येयल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो कष्टान वरात तिरासन सांबाळलेल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो प्रांत्यास्तीच्या पाटलाव दरा आमा पसत विनंती कर. सांपियो कपजेन वर्दीच्या अलंकारा आमा पसत विनंती कर. सांपियो सुमेच्या पाशांच्या गायने नेटयलेल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो क्रिस्तदे भक्तीन भरलेल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो कुमसाच्या सक्रमेता मुखार बापाची काकूळ दाखयल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पसत विनंती कर. सांपियो मागण्यात तिरसन सांबाळलेल्या आमा पसत विनंती सांपियो कर. तुझ्या शतीपणान कालतो जाल्ल्या आमा पसत विनंती सांपियो कर. स्वर्ग जगा आदर्श जाल्ल्या आमा पसत विनंती सांपियो कर. आत्म्याच्या बचावकती वावरल्या आमा पसत विनंती सांपियो कर. पिरेस्ता भलायकेच्या दाईजा आमा पसत विनंती सांपियो कर. गरजेवंता क्षण पावच्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो तुका उलो मारतल्याच्या बरवशा आमा पसत विनंती कर. सांपियो आमा समेस्तच्या आदारा आमा पसत विनंती कर. सांपियो आमा बसत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका सांपियो समाज पेचण्याक आपण देऊन विवेद करपे देण्याने भरलोय आणि भगवान प्रांती आसीच्या सिद्धांत क्रिस्तचो या जागसान मागलोय. त्याच्या मागण्याने पल्यावर आमी आमकां पाव जाल्ले आमी शांतीरासणे रावत क्रिस्ता सक्सीचा जावची आमकां तुज्या कृपे देण्याने भर म्हण आमी मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद देव आणि तुमकां सांबाळो. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पावो आणि तुमची दया करो. आमेन. सर्वेस्पर तुम्ही सांपियोचे दौरली भक्त मानून घेऊ आणि तुमची मागणी फळादी करो. आमेन. आणि सर्व वेदांती बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोचणारा नीतीदारा आमच्या वडमूण सुखदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा उतार तुझे आयको कामी आयल्या जिणिताचेर बांदूंक आमी जमल्या प्रेरीत जावं तुजेर हांव शिक्षक आत्मिकली जावं मागता हांव तुजे बेसांव प्रेरीत जावं तुजेर हांव शिक्षक आत्मिकली जावं मागता हांव तुजे बेसांव.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त मगाचे नोकलचे दिसा आम्ही सर्व संत भक्तांची परवाचरण केली आणि तक्षण आज नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर सर्व देवादीन भाऊ भयणी खातीर आमी मागता. देवादीन भाऊ भयणींक आमच्या मोगाच्यांक आमचे मागणे गरज जावन आसा कित्याक आमच्या पातयेणे प्रमाणे तांणी सर्वांनी देवाच्या गोपांत आसचे ताच्या गोपांत सुख भोगाचे आनी ह्या खातीर जावन आमचे मागणे ह्या संवसारी जिवितांत तांणी कांय कितें सूख केल्या तर आनीकी बक्षांतलें पातक आसा जर पातकाची शिक्षा आसा तर ती सर्व देव माफी करन तांकां सर्गीचे राज लाभोवन दी म्हणून आयचे दिसा आमी मागचें आनी हें खरेपणी समंजस जावन आसा. तर सर्व आमच्या मोगाच्या खातीर हे दिसाचें बलिदान भेटोवया तांचो उडास काडया परत एक कोटी आज तांकां देव ससाण सूख लाभोवन दी म्हूण मागया. हे दिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करन आमच्या पातकांची दूख धरया. हांव पातकी सर्वपदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतन तोंडान विचारून वायट आदरांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदांच आमकां मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. अमर देवा आमच्या बापा दयेन आमची मागणी आयक. मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां सदां बावरताक आयच्या दिसा तूं नवें बळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी आमकांय तूं पुनर्जिवंत करतलो म्हूण आमकां सादो बरवसो देखीर कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरवें तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. नित्य आत्म्या देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच कश्ट संकट तांकां लागचे ना. पिशांच्या दोळ्यांक ते मेली म्हूण बगले, सोंट्रा सांडून ते गेल्ले ते एक नश्ट दिसले आनी तांचें मरण तांचो सत्यनाश म्हूण आमकां दिसलें. पूण ती शांतीन जियेतात. मनशाच्या दोळ्यांक तांकां शिक्षा मेळ्ळी म्हूण दिसल्यारय तांची काळजां भरलेलीं कामर दिवपाच्या भरवशान. थोडेच सोंसलेल्यांक भरपूर आशिर्वाद मेळटलो कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी तांकां आपणा सगळें जिवंक योग्य म्हूण काडली. फुटाक घाल्ल्या भांगरा बरी देवान तांची तपासणी केली आनी समोर पापां बरी ताणें तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळींच बरी चलतली आनी एकठांयल्या किटाळा बरी तेणे धांवतली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी लोकांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस परस सत्ताक गांवचो राजा जातलो. तांचेर पश्चायल्यान सत समजतले
ताका विश्वासी रगताची तांचे सगळे मगां दियतली कित्याक ताणें विंचून काडलेल्या कृपा आनी काकूट मेळटली. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. Servis formoso uzvar, tos muzotaro. Servis formoso uzvar, tos muzotaro. Konakave viuza. Servis porus moja, jivita soada. Konakave kamponza. Servis formoso uzvar, tos muzotaro. Nebuka servis para lagi have magla. Ataltis moji asha. Sabla moja jivita. Servis para chegari. Have bidar koru. Servis para chesuadi konsago. Tacha mandira. ताची खुशी हवे सोमसोनगी. Servis formoso uzvar, tos muzotaro. Servis formoso uzvar, tos muzotaro. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांव जावन आसा जिवंतपण आनी जिवीत म्हणटा सोमी. कोण म्हाका सत मानता तो मोरा जाल्यारय जियेतलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचेय सोबे आसो. देवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या दुनिया जाणट्या आनी बुद्धवंतां लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दिता. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी कोणाक पुतान उगडापे करूंक शिवयल्या ताचे शिवाय बापाकय कोणूच वळखना. हे या म्हजे सरशेन समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालच्या काळजाचो आनी तुमकां विशेव मेळटलो. कित्याक म्हजें जूं वावूंक सुलभ, म्हजें वजें हाळू. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो,
समेस्त सरल्यांचे स्मरण आयचे दिसा आमी करतना आयच्या दिसाक संबंदीत एक दोन मटवे नियाळ आमी करया. आयच्या दिसा मिसाक एक लांब पट्टी आमी वाचली, मिसां दिल्ली. आमी सबारांनी मिसां दिल्यांत वेगवेगळ्या इगर्जेनी वेगवेगळ्या जाग्यार. ही मिसां दिवंक येतना असली थोडी उतरां आयकूंक मेळटात. देवादीन जाल्लो म्हजो बाब या माय या अंकल या आंटी म्हाका सपनांत दोसता. सपनांत मेल्ले येवन दोसतात एक मीस बरें ताच्या नांवार. तेच बरी कोणगी देवादीन जाल्ली घरांत असले बरी बघता तेणे आवाज जाता, बागील बडयल्ले बरी जाता आनी कितें आवाज जाता. त्या देखून ही येवन दोसतात तांचे खातीर एक मीस बरया. घरांत ही तशेंच कितेंय जाल्ल्या वेळार मेल्ली येवन दोसतात तांकां एक मीस काण दवरा. भाव भयणीनो, देवादीन जाल्ली व्यक्ती आमकां येवन दोसतात म्हणलें क्रिस्तांव चिंतापून न्हय. आमची देवादीन जाल्ली कोणीय येवन आमकां कोणायकय दोशिनात हें चिंतापू भायलें. आमी कोणच्या लोकां वट्टो जियेताव, बहुसंख्यात लोकां वट्टो जियेताव, तांची पाचयेणी काणवोन आमची केल्या. देवादीन मनशाक कोणायकी दोशिनात, कोणायकी उपात्र दिनात, कोणायकी कांयच करिनात. पूण थंयसर एक समस्या आसा. जी कोण देवादीन जावन गेल्यांत तांचो उडास कोणाच्या तकलेंत येना जाल्यार थंय एक समस्या आसा. आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड म्हण इंग्लिशांत एक सांगणी आसा. एक पोवटी दोळ्यांत तावन ती नपयस जाली, तांचो उडासच आमी विसरून सोडलो. आयचो समस्या राती मेल्ल्यांनी ह्या सपनांनी येवन दोसचें न्ही. आज आमकां तसो उडास येना तो जावन आसा समस्या. आनी ताचे खातीर एक विशेश दीस दवरला नोव्हेंबराचो 2 तारीख. तांचो सट्टांचो आमी जाय म्हण उडास काडीचे, तांचें स्मरण करीचे, तांचे विशयान चिंतीचे, तांचे खातीर मागाचे, तांणी केल्लें बरेंपण आमी नियाळीचे. ह्या खातीर त्या देखून कोणीय मेल्ली येवन सपनांत न्हिदेन दोसतात म्हण भिवची गरज ना. तांचो उडास आमी काडिना म्हणून आमकां चिंताप जायचे, गंज जायचे आनी तांचे उडास आमी काडूंक आरंभ करीचे. कित्याक आमच्या देवादीन जाल्ल्यांचो उडास आमी काडीचे? विज्ञान सांगता, वैद्यकीय शास्त्र सांगता, जें कितें आमी जावन आसाव तें आमी न्ही, आमची आवय बापय, तांची आवय बापय आनी तांची आवय बापय हे खंयसर पर्यंत आमच्या पुर्वजांक वेता आमकां कळीत ना. सबार पोवटी ल्हान भुरगीं जल्मातना आमी सांगिल्लें आसा, हाचे नाक बापाय बरी आसा, दोळे आज्या बरी आसात, कान आनी कोणा बरी आसात म्हळ्यार ताच्या संततेंत आदी कोणगे आसले तसल्यांचो एक रुपणें घेवन आज मनीस जल्माता. आनी हें सच जावन आसा. कित्याक पुर्वज तांचे रुपणें मुखल्या जनांगाक पाशार करतात. तांचे भायले रुपणें मात्र न्ही, तांचे भितरलो स्वभाव जें कितें विज्ञानांत आमी म्हणटा जिन्स, क्रोमोझोम्स हे आपल्या संततेक पाशार करतात. तर आमचे पुर्वज आमचे भितर आसतना, आमचे थंय आसतना आमी तांकां विसरोवचें तरी कशें? विसरोवचें असाध्य. आनी त्या देखून आमचें अस्तित्व म्हळ्यार तांचें अस्तित्व. ती फकत ह्या संवसारांत पाशार जावन गेल्यांत, पूण खंयच्याय संवसारांत ती जिवंत आसात. तांचो उडास काडचो भोव समंजस जावन आसा. तांचो उडास काडिना जाल्यार आमच्या जबाबदारेंत, आमच्या कर्तव्यांत आमी चुकोवन पडटा. पूण मोगाच्या न्हू, संवसार आज बदलला. दोळ्या मुखार आसच्या मनशांचो आमकां उडास येना, आमच्या सैऱ्या धैर्यांचो उडास येना, आमच्या प्रायस्त आवय बापायचो उडास येना. तांकां आमची जतन मेळना. तांकां व्हरून अनाथ आश्रमान आनी वृद्धाश्रमान घालता. तर मेल्या उपरांत उडास येवचो गैजर आसा.
भाऊ भयणीनं आज जायत्यांची तापाटोवंक एक अवकाश आमच्या देवादीन मनशांचो उडास घडचो साबार कारणा खातीर जी कारणां हांवें सांगलें आनी ताच्या कियायचे दिसा प्रमुख कारण आमचो देव जिवंतांचो देव, जिवंत मनशांचो देव, मेल्ल्या मनशांचो देव न्ही. जी कोण गेल्यांत आमचे पयलें ती खंयच्याय संवसारांत जिवंत आसात, मरोंक नात. फकत तांची कूड मात्र फोंडाक गेल्या. तांचो जीव, तांचो आत्मो देवा संगी आसा. ह्या देवा संगी रावोंक तयाराय करून आसा, परिक्षा जावन आसा. जेजूचें जिवनपण आमकां हें सांगता, हरी एकल्याक जिवनपण आसा. एक कवी कन्नडा भाशेंत अशें ताची उतरां आसात, हरी एक फावटी न्हिदतना आमी मेल्ले बरी, तशें जाग जावन उठतना आमकां जिवनपण मेळ्ळें बरी. कालचे राती आमी सर्व न्हिदल्या, सकाळीं आमी उठाचें म्हूण कितें गरज आसली? कांय गरज नासली. न्हिदेंत आमी सगळ्यांनी हो संवसार सोडून वशी येतो. पण परत आमी जीव जाल्या जाल्यार हें एक जिवनपण. तेच बरी ह्या संवसारांत वेगवेगळे संगत विशेश तरान मरण एक न्हिदे उपरांत उठतना नवो संवसार. त्या देखून आमी आनी ती एक जावन आसा. जेजू क्रिस्तान ताच्या जिवनपणांत हें दाखयलां. आनी निमाणें मगळ भाव भयणीनो, आमच्या देवादीन जाल्ल्या भाव भयणीचो उडास करचो एक उद्देश हो जावन आसा. ती कशें जियेली, खंयच्या मौल्यांनी ती जियेली, तांणी सोडून गेल्लें बरेपण कसलें, तांणी केल्लो वावर कसलो, तांणी सगळ्या आमच्या कुटुंबाक कशें एकवटान धरलें. आज आमच्या समर्जे प्रमाणे आमी वांटे जावन गेल्ल्या, पूण तांणी कशें एकवटान सांबाळलें. परत तो एकवट सांगात हाडूंक आज एक अवकाश भाव भयणीनो. चरिल्ल्या खातीर एक मीस दिलें, मीस आयकलें, आखेर जावंक ना. तांणी जियेल्लीं मोलां परतून जियोवंक प्रयत्न करया. ही मोलां सगळीं देस वांटोवन आसात आयच्या दिसा. एकामेका खातीर भाव बांदवपण, एकामेका खातीर भोगचें, सांगाता एकवटान रावचें सगळ्या कुटुंबान, मना भेद विसरोवचो, राग मसोर पयस करचो. हें सर्व आमच्या पुर्वजांचें देणें जावन आसा. आज तांचे खातीर मीस पेटयतना हे सगळीं आमी फाटी हाडूंक प्रयत्न करया आमच्या कुटुंबांत. तवळ मात्र आमच्या मिसाची भेटवणी तांकां फायद्याची जातली. जशें तांणी दाखयलां तशें चलोवंक आमी प्रयत्न करया. आमचो जिवंत जेजू तांकां जिवंत उठोवन दी, तांकां आपलो इनाम दिवं दी. तेच बरी आमचो दीस येताना आमी तयार आसून आमी एक मरणाची न्हिदोवंक आनी उपरांत ताचे संगी जिवंत जावंक तोय आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागता. पेज नंबर 135, C61. जीवन मोजेचो मिया मोरते देणे म्हाका संवसारिया पयला जावं एक खरें बलिदान पाकी जिणे मोजे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्की पैसवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव कणमळ्या बापा आमचे बसो जेजू क्रिस्तार मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो. हे आपल्या गणित मोगाचें समर्पण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान करता. तांदूळ आमी ताका भक्तीन एकवटता आनी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक ताच्या वैभवान दयेन घे म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्वर
आसो तुमचेय सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आणि सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवंत जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बरवसो दिलो मरण कोणाक सुखाना म्हण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बसवणी आमकां बुजवण दिता सर्वेश्वरा तुज्या भावार्थ्यांचे जिवीत सराना ते बदलता हे संवसारांतले बिडार मोडून वेता आनी सर्गार ससनाचो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता बापा करस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन स्मरण सजूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ही आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले येयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे भक्षणे मनशाक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या आवडा साक करा Bawarta so good pergatuya Somya Jesu tuje marar Ami samaramta Tuje punar jivan pon Ami बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समयता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा क्या तुम्ही विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड
फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा पेद्रुबाल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बरब तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आणि साकारण्याची काकूत करी ताकाय संसारला तू आपण वेलाय तुझं पवित्र स्थानवरे जेजू बरोबर ते मेली तसेच त्याचे बरोबर ते पुन्हा जवान जाव पुन्हा जवानपणाचो बरोबर धरून मेल्यात ते आमच्या भावा बहिणीचे काकूत कर ताका आणि तुझ्या इष्टगती मेल्या समेस्ता तुझ्या परचळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्त त्यांची दया कर पण आम्ही मागता हांव कारमरे देवाचे मागीर सांगाती भगवान दोन जाण तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असे संप्रांती संपादप्य समांतर्यान संपलार बरोबर सस्ताच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुझे माय म्हाका आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमी जिवंत सावधानची आणि जशें सरोन गेल्यात तांचोय बाप जावन आसा आमचो सर्गीचो बाप ताचे लागीं मोगान आनी विश्वासान आमी मागया. आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्त जेणे परोशनात रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक मडय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या भविश्यच्या बावडतेचे दिश्ट घालन तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याचे शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ताक ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोमी म्हजो गोवळी कांय ना उणें म्हाका तर नासले थोडे सोरो दिता म्हाका. सोमी म्हजो गोवळी कांय ना उणें म्हाका तर नासले थोडे सोरो दिता म्हाका. पासवो सोरो दिवो बूक म्हजी नांबयता नितळ उदक दिवो तान
मागता बलिष्ठ दांताच्या शाबीर मागा राखता गोपांगी उंटाच्या सर्गी बंदराक पायता सोमी मोसो गोडी काय ना उणे मागा धरणे तणासले कडे सोरो दिदा मागा मोजा जीवाक नव्या सोमी घटाय दिता सारके नीट वाटेरी सोमी सोलोन व्हरता कोणती दुकान मोजा मोगान तो बुजयता अंतरा सरताना उस्वाड मोसो जाता प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणाचा संस्कार आम्ही आता संभ्रमला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक सस्माचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हण आमी मागताव. क्रिस्त आमच्या समयावर आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार दे बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सेवकाच्या येवण्याचेर देवाचो आशीर्वाद मागया. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां रचलाय, तूं आमकां पोसताय आनी सांबाळताय. आमच्या दिसपडतो ग्रास दिवन तूं आमकां राखताय. हांगासर आसात आमच्या सेवनाक तयार करून दवरल्या ह्या उंड्याचेर तुजो आशीर्वाद घाल. हे काण आमी सेवल्ल्यान आमी कुडींत बलिश्ट जावन वाडटना स्पिरितान आनी आत्म्यांनी आमी बलिश्ट जावन वाड अशें कर. तेच बरी ह्या संवसारांत सवार लोकांक गरजेवंत भुकेन ताणेन आसात तांकां असलें खाण फोवना तांकां समेस्तांक दिसपडतो ग्रास लाभय आनी तांकां दिसपडतो ग्रास लाभोवंक आमी आमच्या तांकी पुरते कुमोक करूंक तशेंच आमची कुमोक दिवंक आमकां तूं प्रेरण दी आनी आमकां फोव कर. हें प्रार्थना आमी करता त्या क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. निर्गमन गीत पेज नंबर 375 S14. तुझे सरशीन देवा तुझे सरशीन कुरसार पोणी माका ओढतो लागी गाया मुझे तुका तुझे सरशीन देवा तुझे सरशीन देवा तुझे सरशीन गाया मुझे तुका तुझे सरशीन देवा तुझे सरशीन देवा तुझे सरशीन मोकार
पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भाग्यवन पाद्रे पियो बाप्पा आम्हा पसरत विनंती कर भाग्यवन कुर्साचे कुरवे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बाप्पाचे बापाचे पुताचे पुताचे आणि आणि पवित्र पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.